नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। केंद्रीय राना मंत्री म्हादयचेर तोंड उगडूंक ना तयार, आपले कडेन कांय ना कितें तें मुख्यमंत्री सांगतलो। 2 दिसांचे गोंय भेटेंत म्हादयचो विशय ना, सावंत सरकाराची खरडपट्टी। काँग्रेसीच्या तेंपावेले 12,000 कोटीचे बजेट मोदी सरकारान पावयले 1,34,000 कोटींचेर विरोधकांचे आंदोलन राजकी। आता एक देश एक बाजार, मंत्री प्रकाश जावडेकर। जानेरांत चार्टर्ड फ्लायट सुरू जावपाचें शिनाल, TTAG म्हणटा चार्टर्ड फ्लायटांक परवानगेची घोशणा आत्ताच करची। गोवा टुरिझम दीस दुखलता देशी टुरिस्टांचेर। धावेच्यो क्लासी सुरू करपा विशीं 15 ऑक्टोबरा आदीं हेडमास्टर संघटनेचो निर्णय, सरकाराक सल्लो, निर्णय सरकाराचो। पंचक्रोशीच्यो क्लासी सुरू, मडगांवां पॉप्युलराची तयारी। गोंयांत कोळसो नाकाची, दक्षिणेत रॅली। कोळसो येरादारीच्या मोलेचे 3 प्रकल्प रद्द करात, रॅलींत उलो। गोंयकारांनी धोको वळखून संघटने बरोबर रावचे, मंत्री म्हणटा निवेदन दिवचें। IPLाक नेट तसो सट्टाबुकीचो गोंयांत सुळसुळाट। दर 4-5 दिसांत सापडटा एक बुकी रॅकेट। क्रायम ब्रांची उपरांत पोलिसांक जाग, कांदोळे रेड, 3 उखल्ले। केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हादयचेर ब्र काडूंक तयार ना। मिडियान म्हादयचेर विचारिल्ल्या प्रस्नार जाप एक न्हयकार, कितें तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारात। आपले कडेन कांय ना म्हूण हात फाफडून मेकळो। 2 दीस जाले तो गोंयांत। हे भेटेंत म्हादयचो विशय खंय ताचे मेरेन आयलोच ना। विरोधकांनी सरकाराची खरडपट्टी सुरू केल्या। एक मिनट, 1 मिनट। इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि मसला सारा कोर्ट में है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप चिंता मत। नेक्स्ट नहीं, अभी इसका मैं जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे। तो फिर डाइवर्ट होता नहीं, नो, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 1 मिनट। मैंने ये पहले बताया, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं आज इस पर नहीं बोलूँगा। और दूसरा, हमारे यहाँ पेंडिंग कुछ नहीं है। तीसरा, क्योंकि हमारे पास आता ही नहीं। और चौथा मुद्दा मूल है कि इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से आपको जवाब देंगे। नहीं आया, एक दिन तो आया, कुछ नहीं कार्यक्रम था, कल ही थे 2। 3 दिन की विजिट में एक भी मीटिंग मादे के ऊपर हुई गवर्नमेंट के साथ? नहीं, यहाँ विषय ही नहीं है ना मेरे पास। Thank you all for coming here for this conference. म्हादयचेर कितें तें स्पश्ट करचें म्हण गोवा फॉरवर्डाचो मुख्यमंत्र्याक 2 दिसांचो प्राझ। सरकारान खंय गोंय विकूंक काडला। जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो तो आज घातकी मंत्री नवें नाटक सुरवात करतात। नवें नाटक म्हणटा तें टू पास द बक। आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली गोंयाक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा। आनी खंयच्या इश्यूचेर घेतलां? उदकाचे इश्यूचेर। जें उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक पातिशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता, हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा। मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्याक आवय परस चड व्हडली म्हणून। आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इश्यू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना। आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता। जे इलिगल मायनिंगांत ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळ्या जगाक खबर आहा। म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बींग सोल्ड आउट नाव। हांव आतां मुख्यमंत्र्याक एक डेडलायन दिता 2 दिसांची। 2 दिसान मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगचें की बाबा ताजो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो। नाजाल्यार ताणें रिजायन जावचें, सगळ्यांनी आमी एसेंब्ली डिजॉल्व करुया आनी म्हादयच्या इश्यूचेर फायट करुया। ह्या दिसांनी आमी गोंयकार भायर येवंक शकनात, आमी रस्त्यार येवंक शकनात। जावन वचून मोले खातीर एनवायरमेंटलिस्ट आनी जे कोण भायर सरले तांकां हांव वालोर दिता।
पूण म्हाका दिसता आतां फुडें आनी कांय उरना, पर्याय तितलोच आसतलो. परिस्थिती आमकां अशी खरी आमचे हातपाय बांदून दवरता, जावन पसून आमी रस्त्यार येवचें पडटलें आनी आमची जिवनदायिनी म्हळ्यार लायफ लायन गोंयकारांची म्हादय जी आहा ही साबार करपा खातीर सगळ्यांनी एकवट दाखोवन कितें तरी संघटीत जावन रस्त्यार येवन हे सरकाराक एक्सपोज करून हो सरकार घरा धाडपाची गरज आहा. सो सीएमाक आमी चॅलेंज करता की बाबा क्लियर कट ह्या म्हादयचेर तुमी बाबा उत्तर दिया गोंयच्या. बाबा ही म्हादय तुमी कशी विकल्या कर्नाटकाक ते तुवें दाखोवन दिवचे, लोकांक सांगचे आनी बेगीनच्या बेगीन ते करचेले. आमी ताका वॉर्निंग दिता की बाबा हेजेर क्लियर कट येवचो म्हादयचेर, बाबा कितें तुमी केल्लेलें आसा आनी कितें तुमी फुडें व्हरतले हे म्हादयच्या बद्दल हे सांगपाक लागून हांव तांकां सांगता. आनी काँग्रेस पार्टी हो म्हादयचो जो इश्यू आसा, आमचो जो मोल्याचो इश्यू जो आसा, आमचो जो कोलाचो इश्यू आसा, जो मायनिंगाचो इश्यू आसा, हे इश्यूज घेवन आमी फुडें सरतले. आप म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन म्हादयचेर उलोवंक कांयच ना, तो अजून अभ्यास करता. म्हादयचो मुद्दो इतलो गोंयाक गरजेचो, शेतकारांक गरजेचो, तांकां उदक ना, शेती कशें करतले हो मुद्दो आशिल्लो. ताजो प्रश्न तुका विचारलो, तो सुद्दां जावडेकर बाब उत्तर दिवंक शकलो ना. तुवें म्हणलें मुख्यमंत्रीक विचार म्हणून, ताजे कडेन सुद्दां जाप ना, तो स्टडी करता. सो जावं ते डबल ट्रॅकिंग, कोल, म्हादय, तशेंच एग्रीकल्चर, हे जे मुद्दे आसा गोंयचे लोकांचे त्रासदायक आसा, तांकां त्रास जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. एक देश एक बाजार चालीक लावंक मोदी सरकारान नवे शेतकी कायदे केल्यात. दलालांक तेंको दिवपी विरोधकांक ह्यो सुदारणा नाकात. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर गोंयांत आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. काँग्रेसीच्या तेंपावयलें शेतकी खात्याचें 12,000 कोटीचें बजेट मोदी सरकारान 1,34,000 कोटीर वेलां. काँग्रेस NCP शेतकाराच्या नांवान करता तें खंय फक्त राजकारण. संसद में जो 3 कानून पास हुए हैं कृषि सुधार के, उससे खेती का भाग्य बदलने वाला है. खेती की मूलभूत समस्याएं जो थी उस पर उपाय होने वाला है, जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा. वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है. ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है. एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है. दूसरा कानून है अनुबंध से खेती करना. अनुबंध खेती की सबसे बड़ी विशेषता है कि जमीन की मालकी कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएगी, वो किसान के ही पास रहेगी. केवल जो फसल आता है उसके बारे में अनुबंध होगा. अब केवल असाधारण परिस्थिति में रोक लगाई जाएगी या नहीं तो लगाई जाएगी. भंडारण की सीमा को निर्धारण नहीं किया जाएगा. भंडारण कर सकते तो इससे दाम बढ़ेगा. किसान को दाम ज्यादा मिलने का ये तीनों सुधारों का मूल मुद्दा है. किसान को अपनी मर्जी से दाम तय करने का अधिकार, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है. उन सुधारों की सबने प्रशंसा की, देश भर में स्वागत किया किसानों ने. चड करून बीजेपी विरोधी राज्यांनी नव्या शेतकी कायद्याक विरोध. एका तेंपार काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यान ह्यो शेतकी सुधारणा लेखी आसताल्यो. त्याच गजाली आड आज आंदोलन. इस बिल का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल है. कल यहां भी कुछ लोग आए थे विरोध करने. मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई आपका घोषणा पत्र देखो, 2014 का घोषणा पत्र, 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि ये सुधार हम लाएंगे. अब मुकर गए. 2009-10 में आपका कृषि का बजट केवल 12,000 करोड़ था. आज कृषि का बजट 1,34,000 करोड़ हो गया है. कांग्रेस हैज डिक्लेयर्ड नेशनल प्रोग्राम to oppose these bills. NCP has declared the program to oppose the bills. So it's a political opposition, nothing real. नव्या शेतकी कायद्याविशीं गोंयच्या शेतकी संघटनांचें प्रबोधन करूंक 2 दीस जाले जावडेकार गोंयांत आसा. मात गोंयांत खंय शेतकी आनी MSPच्या मळार ह्या सरकाराचो केंद्रा परस बरो वावर चल्ला.
शेतकारांचे सबलीकरणाचेर जावळेकरान परवरे पत्रकार परिशद घेतली. गोंयचो शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार बरोबर आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वेच्यो क्लासी सुरू करपा विशीं 15 ऑक्टोबरा आदीं हेडमास्टर संघटना कितें तें थारायतली. SOP विशीं उलोवन कितें तें शिक्षण खात्याक ते आदीं कळयतले म्हूण हेडमास्टर संघटना सांगता. हरमल पंचक्रोशीन 10वे 12वेच्यो क्लासी सुरू केल्यो. 15 ऑक्टोबरा सावन 10वी उपरांत 9वेच्यो क्लासी सुरू करपाची मडगांवच्या पॉप्युलर हायस्कुलाची तयारी. मडगांव कोंबाचे पॉप्युलर हायस्कूल सुरू करूंक SOPचे तयारेंत. पालकांनी भिवपाची गरज ना. डिसेंबर म्हळ्यार पुराय स्कुलां चालू करपाचो प्लान. एक्चुअली तुमकां प्रत्येक पेरंटाक आमकां कन्विन्स करचें पडटलें की युअर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स आर सेफ. तेन्ना कोणें भिवपाची अजिबात गरज ना. इफ प्रोवायडेड वी मेजर वी गो एज पर द SOP जे गव्हर्मेंट दितलो ताजे प्रमाणे आमी जर गेली जाल्यार खंयच्याच भुरग्याक आनी खंयच्याच पेरंटांक भिवपाची अजिबात गरज ना. हो जो 10वेचो जो प्रोसेस चालू जातलो तोच आमी 9वेक करतले आनी म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस इयर वी कॅन ऑलमोस्ट स्टार्ट एवरी क्लास आफ्टर सम टायम. वन्स द पेरंट गेट द कॉन्फिडन्स दॅट नथींग हॅपन्स विथ दीस पॅन्डेमीक जाल्यार हळूहळू पेरंटूय आपल्या भुरग्यांक धाडपाक तयार जातले, वीच इज लिटल रेजिस्टिव्ह टुडे. तांकां वरी दिसता. इट इज नॉट दॅट दे आर डुईंग पर्पज, दे आर वरीड आपल्या भुरग्याक फाल्यां पॅन्डेमीक हे जालो जाल्यार COVID-19 जालो जाल्यार हे तांच्या खंयच्या तरी मनांतल्यान भीती काडची पडटली आनी ती आमी काडूंक शिकली हे 10वेचे चालू केल्या बरोबर जाल्यार वी हॅव सक्सिडेड ओवर दीस पॅन्डेमीक 19. कोविडाच्या परिस्थितीत हायस्कुलांनी सध्या कशी तरी ऑनलायन क्लासीस सुरू केल्यात. हरमल पंचक्रोशीन 10वी 12वीच्यो फिजिकल क्लासी सुरू केल्यात. आता मडगांवचे पॉप्युलर हायस्कूल उक्ते जावपाचे तयारेत. हायस्कुलां सुरू करात म्हणून सांगू ना अशें मुख्यमंत्र्यान आदींच स्पश्ट केलां. केंद्राच्या अनलॉक 5 प्रमाण 15 ऑक्टोबरा उपरांत क्लासी सुरू करपाच्यो काय ना ते गोंय सरकारान थारावपाचें. हेडमास्टरांची संघटना तांच्या पावंड्यार उलोवन सरकाराक कितें ते सल्लो दितली. निर्णय सरकाराचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जानेरांत चार्टर्ड फ्लायट सुरू जावपाचें शिनाल. इयर एंड गेलें. गोंयांत चार्टर्ड फ्लायट्सांक परवानगेची घोशणा सरकारान आतांच करची म्हूण TTAGची मागणी. एकदां घोशणा जाली काय बुकींग घेवंक मेळटा. टूर कंपनीन UKच्यो चार्टर रद्द केल्यात. ते बदला ट्रॅव्हल बबलाक परवानगी दिवची म्हूण मागतात. सध्या गोवा टुरिझम देशी टुरिस्टांचेर दीस दुखलता. TUI has cancelled their flights from UK to Goa. This is a setback to Goa to certain extent. From our side, we have requested Goa government in end of August to request MHA to allow a travel bubble to operate into Goa from UK, Russia and other Poland, other countries which operates charter flights into Goa, along with facility for visa, opening of portal which is as of now not allowed for foreigners coming into India. We request government to announce that charter flights will be allowed, because unless this announcement is made, we cannot start taking the bookings at our source market. So this is very, very key. As far as silver lining is concerned, the domestic tourists have started with long weekends. Occupancy rates in Goa are quite good. Secondly, the addition flights are also adding up into Goa. So gradually and slowly the tourism is a little bit coming back on track, but I think we have miles to go ahead before actually we pick up the numbers and the business is there for all the hotels in Goa. For charters specific, we require them to start because they support small hotels in big way, and the type of tourists which come in these flights, they are long stay, 14 days, 15 days, maybe 21 days in certain cases. Our survival, as things open up, we'll find a lot more people start coming into Goa. Already we see people are coming by roads, people are started coming by flights. The borders are open up, so we have a road transport which is already started, and with the free frequency of trains also which are coming in, I think tourism will pick up. But we have to be very, very careful in following all the guidelines which are required to keep ourselves safe,
keep the tourists safe and people around us safe. मायनिंग बंद, सगळेच वाटेन येणावळ बुडल्या. तातूंत पर्यटनाक उभारी दितले जाल्यार सरकारान काही ठोस पावलां उखलची पडटलीं. TTAGच्या मागणेचेरूय सरकारान खंय सिरियस विचार करचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. ऑनलायन शिक्षण भुरग्यांक सध्या म्हयन्याक सादारण 350 रुपया पडटा. कॉलेजीच्या भुरग्यांचे सरासरी म्हयन्याक इंटरनेटाचेर 333 रुपया वतात म्हूण गोंय विद्यापिठाचो सर्वे सांगता. तातूंत इंटरनेट स्पीडूय धडना. चड करून गांवांनी ह्यो कटकटी. स्पीडीचे इंटरनेट, गॅजेट्स, एक्सेसिबिलिटीचे कटकटींनी ऑनलायन शिक्षणाक सध्या भुरग्यांची कसरत. गोंय विद्यापीठान हालींच एक सर्वे केला. कोरोनाच्या परिस्थितीत भुरग्यांक ऑनलायन एज्युकेशना शिवाय पर्याय ना. मात हें ऑनलायन शिक्षण सध्या भुरग्यांक दिसता तितलें सोंपें सरळ ना. गांवांनी तर स्पीडीचे इंटरनेट, गॅजेट्स, एक्सेसिबिलिटीच्या बाबतींत परिस्थिती आनीक अडचणीची. म्हयन्यांक सरासरी 333 रुपया. सोशल सायन्स 410 रुपया, कॉमर्स 404 रुपया आनी नॅचरल सायन्स 325 रुपया. चलयो 362 रुपया जाल्यार चले म्हयन्यांक सरासरी 340 रुपया मोडटा. जियो इंटरनेट सर्वीस वापरपी भुरगे 278 रुपया जाल्यार वोडाफोन 280 रुपया म्हयन्याक मोडटात. जाल्यार सरकाराची BSNL सर्वीस वापरपी 620 रुपया. भुरगीं लॅपटॉप चड वापरतात काय मोबायल? 61.8% भुरगीं मोबायल वापरतात, 33.8% मोबायल वा लॅपटॉप वापरतात आणि फक्त 3.8% लॅपटॉप वापरतात. युनिव्हर्सिटीच्या रिपोर्टांतले हे आंकडे पळयल्यार इंटरनेट आनी गजेट्स एक्सेसिबिलिटीक लागून ऑनलायन शिक्षणाक भुरग्यांची बरीच कसरत दिसता. मात एखाद्या भुरग्याचो नित्याचो कॉलेजीन शिक्षणाक यो वच करपाचो आनी हेर च्या पाण्याचो खर्च जमेक धरल्यार ह्या खर्चांतले तुलनेन आनी ते नजरेन ऑनलायन शिक्षणाची स्टडी ह्या रिपोर्टान ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. रेट वाडोवन दिना जाल्यार मिनाची येरादारी करचे ना म्हूण धारबांदोडा आनी सावड्डेच्या ट्रकवाल्यांचो आवाज काडूंक सुरू. दाबाळे ट्रकवाल्यांची बसका जाली. 5 वर्सां जाली रेट वाडयल्लो ना. चडशा मायनिंग कंपन्यांनी खंय डॉलर आनी मिनाचो रेट वाडलो काय ट्रिपीचो रेट वाडोवन दिता म्हणून सांगिल्लें. आतां खंय सरकारान लक्ष घालून विशय तडीक लावचो. फाटलो जो सिजन गेलो त्या सिजनात थोड्या कंपनीनी आनी थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी रेटी लागून आमकां खूब पडसडले आसा. तो सगळो डिफरंट आमकां मेळपा जाय आनी येता त्या सिजनाक आमकां रेट वाडोवन मेळपा जाय ही मागणी आसा. आनी आयज मिटींग घेवन आमचे सगळ्यांचे एकमतान ठरलेलें आसा की जो पर्यंत रेट आमकां वाडोवन मेळना तो पर्यंत आमी खंयच आमची गाडी चालू करचे ना. रॉयल्टी रेट वर आसूं, नॅशनल वर आसूं किंवा मायनींग वर आसूं, जो रेट आसा तो आमकां तितूच रेट मेळपा जाय. कारण खंयचो रॉयल्टी रेट वर खंयचो ऑप्शन वर आमकां कळना तेन्ना आमकां तेन्ना कांय कळना तेन्ना आमकां रेट म्हणटा तो आमकां एक जाय. आनी एक रेट मेळसर आमी काम चालू करचें ना. स्पेर पार्ट्स करून सगळे करून रेट वाडिल्लो आसा. 5 वर्सां जालीं ई ऑप्शनाचो रेट म्हणटा 5 वर्सां जालीं रिवायज चाललो ना. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार मायनींग रेट म्हणून केल्लो पयलीं रिवायज चाललो. तातूंत जर कंडिशन जाल्लें की डॉलर वाडला तो वाडयलो ना, पयलीं वाडयलो ना तेन्ना आज अत्यंत गरज आसा रेट वाडपाची. गोंयांत कोळसो नाका संघटनेची दक्षिणेत जागृती सुरू. मोलेच्या हायवे 4 लेन, रेल्वे डबल ट्रॅक आनी पावर लायनीचो प्रकल्प कोळसो हाडूंक, तिनूय प्रकल्प रद्द करचे म्हूण वातावरण तापोवंक सुरू. सेरावली, बेताळभाटी, दवर्ले, सांजुजे आरियारांत मोठी रॅली. धोको वळखून गोंयकारांनी संघटने बरोबर रावचे म्हूण उलो. पर्यावरण मंत्री जावडेकर म्हणटा प्रकल्प नाका म्हणटाल्यांनी लेखी निवेदन दिवचें. As you know, we are all against these 3 projects which are detrimental to the future of Goa and our goals. Most importantly, here we are against this double tracking of coal. We have all learned the side effects how coal is going to affect us individually. So आमचे लँड उजा करचे न्हू इतलेंच. सो आमकां रेल्वे नाका, आमचे दोंगर जाय ते सगळे आमगे सेकंडरी. बट इफ वी स्टॉप coal then all these projects will stop. So our 1 point agenda is coal naga for themselves.
Don't rely on anybody. Read for yourself. You all will know how the destruction is planned. So we will do our part. Everyone should contribute. Everyone who has come today also have come with love for Goa. So let's fight it together. आमगेले जे गोंयान डिजास्टर करपाचे प्रोजेक्ट सरकार हाडून सोदिता तेजेर आमी गोंय सगळो गोंयभर लोक निश्चित माता. तशेंच जे तिनूय प्रोजेक्ट येता आख्खें गोंय काबार करपा परिस्थिती आहा. आनी जे सागरमाला प्लॅना प्रमाणे जे सरकारान केलो आहा हें चुकीचें. सरकारान तिनूय प्रोजेक्टांचे जी क्लियरन्स दिल्या ती फाटीं घेवपाक आमी मागताय. इतल्याय भुरग्यांचो आनी आमगेलो उलो आहा तो फुडार बरे भाशेन आमची जे म्हूण मागताय आमी. कोणेय निवेदन दिल्यार ताचेर अभ्यास करता म्हणून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर सांगता. There are 3 projects which the locals are opposing. The Mona issue, which is a coal issue and all. And locals on environment and all. If locals don't want, then why this project? If I receive the memorandums, I will definitely study, examine. 5 जुनाक निवेदन दिला असताना मंत्री कित्याक फट उलयता काय म्हण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट आणि काँग्रेसीचो प्रश्न. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान तांकां एक पत्र धाडलां 5 जून 2020 ह्या दिसा. आनी ताचेर सविस्तर आमी तांचेर अबावट मोले जो इशू आसा ऑल द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स त्या बद्दल आमी तांकां निवेदन दिल्लें आसा. आनी हाव डिवास्टेटींग दीस प्रोजेक्ट इज हाज्या बद्दलूय आमी तातूंत बरयल्लें आसा. आमी जेन्ना MOEFाक जेन्ना हें पत्र धाडलां त्याच बरोबर आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर तांकांय आमी पत्र धाडिल्लें. तांचो आमकां रिप्लाय आयलो. तांच्यांनी आमकां एक्नॉलेजमेंट तें केलां आनी ताची आमकां रिप्लाय सुद्दां आयिल्लो आसा. तेन्ना हांव विचारूंक सोदतां बाब प्रकाश जावडेकराक परत परत जी फट उलयता ती ताणें बंद करची. आणि जो इशू आसा जो मोल्या इशू आसा कोलाचो इशू हेजे तो म्हणटा कितें आपल्याक कोणेन रिप्रेझेंटेशन दिवना. आपल्याक रिप्रेझेंटेशन आपूण पळयतलो. अरे कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली मरे तुमकां आमी. मायनिंगाक लागून कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली. मोल्या हेजे लागून रिप्रेझेंटेशन दिलें आसा. कोलाक लागून कितलें एज्युटेशन जालें कितलें रिप्रेझेंटेशन दिलें. आनी तो म्हणटा एक अनाडी कसो एक युनियन मिनिस्टर एक अनाडी कसो उलयता की बाबा आमकां आपल्याक कांय खबर ना. जेन्ना आपल्या कडेन कोण मेंबर हे दितले ऑफिशियल मेमोरंडम दितले तेन्ना आपूण तेजे भितर मॅटरान पळयतलो म्हणून. सो हांव सांगता कितें असली फटिंगपणां करनाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायवे सावन म्हापशें वचूंक आशिल्ले सर्वीस रोडाची सापूत चाळण. गाडयो आनी हांगाचो यो वच करता म्हणल्यार खुळखुळो. पावसांत हाल काडले. लॉकडावनांतूय सरकारान नजर घालिना. आतां तरी जाग्यार घालात म्हणून म्हापशेकार मागतात. जमना जाल्यार खंय सरकारान बे म्हणचें लोक करतले. पळय खड्डे केदे व्हडले आहा पळय ते एक खड्ड्याचेर लक्ष कोणाचेच ना. हितूनसून कितले लोक पडटा कितें करता कोणाक खबर ना. बेगीनच्या बेगीन हे खड्डे तरी बुजयात ते बंद करात. नाल्यार तरी लोकांक तरी सांगात तुम्ही बाबा तुमचें काम तुम्ही स्वता करा जाता ते प्रमाणे. लोक आदल्या भशेन करपाक तयार जातले. गेल्या वर्सा मे म्हयन्यान वगैरे त्याच्या टायमार पावस गेल्या उपरांत जे वत असले त्या टायमार तांकां फास्ट करपाक टायम आसलो. म्हादेकात जे प्रसंग येयले लॉकडावन वगैरे येयले पण तरी सुद्दां तेंच्यांनी जे वेळ मेळ्ळा तेतून कामां करूंक जाल्ली ती कामां जाल्ली ना. आतां हायवे करतले पण ते हायवेची खड्डे आहा ते बुजोवच्या पयलीं कितें आहा ते हायवे सारको करच्या पयलीं मेन म्हणजे जो लोकांक येणी जाणे आहा सर्वीस रोडा वयल्यान तो पर्याय जो आहा तो सारको पर्यायी रस्तो सारको करा. चाळणीसून वाट काडीत काडीत मोटरसायकलकार 4 व्हिलर त्यांच्या गाडयांची नुकसानी झालेली आहा. कोणाच्या स्पायनल कॉर्डाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कोणाच्या मानेक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. अश्यो समस्याचेर समस्या संकटाचेर संकटां गोंयच्या जनतेक सोदची पडटा. रस्तो एक व्यवस्थीत बाबा जर गाडी चलयतलो ते कळून फाटसून समज भुरगे ल्हान पडले केन्ना हात सुटून पडात हो भंय आसा. कॉन्ट्रॅक्ट वता म्हूण मार्केटाचो कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पीएचेर पयशे खाले म्हणून आरोप करता. SGPDAचो अध्यक्ष बाबाशानाचो प्रुडंटाक खुलासो. गल्लो जमता तो SGPDAच्या अकावंटंटाक दिवपाचो आपल्या पीएक न्ही. पीए कडेन खंय दुसरो कसलो तरी वेव्हार जाला आसतलो. बाबाशानाचे पीएक दिल्ल्या पयशांतले 9.5 लाखांचो हिशोब ना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान बॉम्ब घाल्लो. हांवें टायम टू टायम पयशे तेंचे हांवें हारी केल्ले आहा. मुकडे सगळे रेसीट आहा. रेसीट काडला म्हज्या नांवान मिलाग्रीस फेर्नांदीस म्हूण रेसीट काडला होते 92,000. सो 4 lakhs खंय गेले. ऑगस्टाच्या म्हयन्याक
हांवें दिले 11 lakhs. रेसीट काडला मुगेल्या नांवान 5,50,000. सो ऑलमोस्ट 9,50,000 रिकॉर्डान ना. कॉन्ट्रॅक्ट तेणी म्हाका टेम्पररी बेजीस दवरलो. ओके, सो ते म्हणून लागले तुका आमी म्हयन्याक 50,000 पगार दितले. ओके, सो सगळे पयशे हांवें ते कलेक्शन करून व्हरून पिडीएन दिवपाचे. सो चेअरमॅनाच्या पीएक रायट ना ते पयशे मुकडे येवन व्हरोंक. तो म्हणून लागलो आपणाक दी, हे पयशे आपूण व्हरून सबमीट करता. ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो SGPDन दिल्लो, तेणें SGPD व्हरून कॅशियराक पयशे दिवपा जाय. ही आतां ही एलिगेशन जालें केदो ना, हे सगल्यो कंप्लेन जाल्यो आमची दिली. आतां आमी टेंडर घाता म्हूण आमी लास्ट मिटिंगेक डिसिजन घेयलें टेंडर करपाक आनी ताका नोटीस धाडली, शोकॉज नोटीस धाडली. तेजेर ताका कळ्ळें आपल्याक हें काम वयता म्हूण. आनी तो कितें म्हणटा 11 लाखां कोणें मुगे PA दिल्याय म्हूण. पयलीं म्हळ्यार तेज्यान PA पयशे दिवपा जायनाय. तो थिंगावन दितालो, तेणें थिंगावन दिवपा जाय आसलें. PA तूं कितें असो जायना, ती तेगे मिस्टेक दिल्याय जाल्यार तेणें केसो पयशे दिल्याय तो जाणा. तेंगे केसो आनी केसो दिल्याय वो दिल नाय तें हांव जाणा. म्हणटा आपूण 11 लाख दिल्याय, 11 लाख येयल्याय, 11 लाख दिल्याय म्हूण. म्हणजे तुवें जुलया म्हयन्याक लेबरा पयशे कामदारा पयशे हारी गेले नाय. थिंगा सॅलरी जाता अरावंड कामदाराली 3 lakhs. आमगेल्या हिंगा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीले थिंग भुरगे आहाय, तेगले आहाय, मोर दॅन 3 lakhs सॅलरी जाता. तेका तर 11 लाख येयल्याय जायत. ही सॅलरी काडटा कितें उरले 8 उरले. मागीर हेर मेंटेनन्स आहा, क्लिनींग आहा, थिंग रेबोर्ड जातालें, थिंग पावडर माला, माती गायल्या, हें सगळें मेंटेनन्स कोण तेणें पयशे दिवपा जाय. IPLाक नेट तसो सट्टा बुकीचो गोंयांत सुळसुळाट. दर 4-5 दिसांत एक बुकी रॅकेट मेळटा. क्रायम ब्रांच रेडी मारूंक लागल्या उपरांत पुलीस जागे जाले. कळंगूट पुलिसेन कांदोळे एका फ्लॅटार रेड मारून हैदराबादांतले 3 बुकींक उखल्ले. शेनवारा राजस्थान रॉयल्स आड RCB मॅचीचेर तिगूय बीट घेताले. 8,400 कॅश, 3 मोबायल, 1 लॅपटॉप जप्त. मडगांवा खारेबांदार येल्लप्पा करबाल म्हणटा त्या स्क्रॅपवाल्यान ताच्याच साथीदाराक रातीं तोपलो. दोगांचें पेटलां म्हूण कळटनाच पुलीस स्पॉटार पावले. मात तो मेरेन कुमार म्हणटा ताणें प्राण सोडिल्लो. दोळे बंद जावचे आदीं ताणें थंयच्या एका बारवाल्याक करबालाचें नांव सांगिल्लें. पळपाचे तयारीत आशिल्ल्या करबालाक पुलिसांनी 3 वरां भितर रेल्वे लायनी कडेन उखल्लो. हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.